नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे प्रावन्स म्हणटा हेका म्हणजे सुंगटां हे पळय सुंगटां ही क्लीन केल्या आनी धुवन दवरल्या. आतां ह्या सुंगटाचे न्ही हांव हे सगळे व्हेजिटेबल्स घालून हांव बरें सुकेशे धबधबीत कशें बरें करतलें आनी ते न्ही तेला शिवाय करतलें, तेल तेका लागचें ना. कित्याक लोक म्हणटा न्ही सुंगटां म्हटली की तेल लागता, पण हांव हे न्ही तुमकां तेला शिवाय करून दाखयता आनी ते बीन भरपूर रुचीक. आनी ताका लागून न्ही हे पळय हो गड्डो घेतला. आपल्या कडेन जी भाजी आसा पळय त्यो घेवप, पण ही पानां घालचे ना भितना, हेच घालतले. टमॅटो कांदे घेतले 4. आतां हो एकूच तुमकां दाखयता. आनी तोर एक घेतला, गाजर, बटाट, वांयगें आनी हिरवी मिरची. आनी आतां तुमकां जर समजा तुमकां तेलाचें जाय, आतां भितर तेलाची फोडणां घालपाक जाय, तर तुमी कितें करूंक जाय, तुमी न्ही तेल घेवंक जाय. हे पळय तेल आनी हे पळय 2 मेथयो, सासवां आनी लसणीच्यो पाकळ्यो एक 7-8 घेवंक जाय. आनी पयलींच ताका फोडणं दिवंक जाय आनी वांटण घालपाक जाय मागीर. आनी मागीर भितर सगळे व्हेजिटेबल्स घालपाच्यो आनी सुंगटां बीन घालपाची, म्हणजे ते तेलाचें जालें. आतां आमी तेला शिवाय करता, ते कशें ते हांव तुमकां दाखयता. आतां हे पळय हे धुवन जालें न्ही. आतां हे पळयात आमी हे सगळे कट करून दवरला. हे पळय बटाट, ओली कोथंबीर, गाजर, वांयगें, ही पळय तोराच्यो शिऱ्यो अश्यो केल्या. हो कांदो, टमाट, हिरवी मिरची, हो गड्डो आनी ही आसा ती सोलां 2. आनी हो आसा कांदो पळय, हे पळय हो इल्लोसो घेतला तो पळय येदोत. तो न्ही आमी वांटणांक घालतली. आतां वांटणांक कितें करतली, तर सोय घेतली, हळद घेतली, लाल तिखट आनी इल्लोसो कांदो आनी कोथंबीर आसा पळय ती न्ही सुंगटांक कितें करूंक जाय असली आतां सुकी कशी धबधबीत करतली बरी पळय, तांकां न्हू इल्लीशी घेवप. धाकटो असो चमचो भर घेतला. ही पळय तितकीच घेवप, चड घेवप ना. सुकी कोथंबीर इल्लीशीच घेवप. आनी आतां न्ही पयलीं कितें करुया, हे वांटण आसा पळय ते आमी वांटुया. आतां वांट्टा हांव ते पळयात. आतां हे वांटण वांटलें आनी हे न्ही वांटण चड बारीक अशें करप ना, मातशें इतलें दवरप. हे पळय अशें रवाळ दवरप, चडूय बारीक असो पीठ कशें अशें करप ना, कळ्ळें. म्हणजे हेची टेस्ट मागीर सुंगटाच्या हेका बरी येता. आतां कितें करप भितर, हे पळय तोप घेवप, कितें तुमी घेता ती आयदन घेया आनी भितर हे पळय बटाट घालप, हिरवी मिरची घालप, टमाट, सगळी भाज्यो ह्यो मिक्स करप. ओली कोथंबीरूय इल्ली घालप पयलीं आनी भितर कांदो घालप. आतां हे सगळें घातलें न्ही. आतां भितर न्ही पळय सुंगटां घालप. ही सुंगटां सगळीं घालप. आतां सुंगटां घातलीं न्ही भितर. आतां कितें करप, हे वांटण आसा पळय ते पळय थोडेच घालप. हे पळय दवरला पळयलें आनी इल्लेशें घातलां. आनी हातून कितें करप, आतां इल्लेशें उदक घालप. हे पळय थोडेच उदक घालप आनी हे पळय उदक पयलें चड ना. हे पळय इल्लेशें घालप
म्हणजे हे शिजपा पुरते शिजले की ना मागीर आमी हे वाटण भितन घालतली आणि मागीर तोरा बीन मागीर घालुया. आतां न्ही तातूंत भाजये पुरते बीन न्ही हे पळय इल्लेशें मीठ घालुया. आता हे मिक्स करूया आणि गॅसीचेर दवरुया. आता हे आमकां न्ही बरें 10 मिनटां सुमार बरें शिजोनी आणि बरें बारीकूच गॅसीर दवरपाचें शिजोनी सुशेगाद तेका. आणि आता कितें करपाचें समजा आता तुमकां कोणाक फोण्ण जाय जवळ हांवें सांगलां पळय लसूण बीन ते न्ही हे सगळें घालच्या पयलीं तोपान तेल घालप आणि ती फोण्ण दिवप आणि मागीर तितून कांदो घालप आणि टमाट घालप आणि मागीर सगळ्यो भाजयो घालून हे घालप आणि अशेंच मागीर शिजत दवरप. पण आमी हे करता ते तेला शिवाय करता. कोणाक तेल जाय तेंच्यांनी तशें करप. आणि हे न्ही तेलाचें करता पळय त्याच्या परस हे तुमी मुद्दाम अशें करून पळया आणि खाया आणि टेस्ट पळय इतली बरी लागता की तुमी परत परत करून खातली अशी. आता हे आमी धापून दवरुया. हे पळयात आता सारकी 10 मिनटां जाली आणि न्ही आता हे पळय म्हाका असले करपाची संवय आसा न्ही म्हणून हांवें न्ही मदीं हात सुद्दां लावना तिका. म्हाका कळ्ळें की इतल्याच उदकान हे सकयल बीन लागचें ना म्हणून. पूण थोड्यांक आतां नवीनूच कोण आसा ती करता पळय तेंच्यांनी न्ही मदीं अशें दोनदा न्ही अशें पळोवंक जाय उदक बीन सोंपलें काय म्हणून. कित्याक नवीनूच करता तेन्ना एक एकदां कळना न्ही म्हणून. हे पळय आतां उदक आसा हे पयले भितर पळय हांवें 10 मिनटां ओपन सुद्दां करूंक ना ते सुशेगाद शिजूनी म्हटले ते भाजयो. आतां ह्यो न्ही उकाळल्यो पळय उकाळले त्यो. आता भितर दुसरें वाटण आसा पळय आमचें अर्दें दवरलां आमी चडशें तें घालुया. हे पळय उकाळलो पळयले हो गड्डो उकाळलो म्हणजे बाकीच्यो सगळ्यो भाजयो उकाळल्यो कित्याक हो मातसो स्ट्रॉंग कसो न्ही म्हणून. आणि आता समजात हे वांयगें आसा ते पयलींच घातलां कित्याक मातसो न्ही तेजो वास मागीर स्प्रेड बरो जाता आणि उसरां घातल्यार ते तशेंच उरतले म्हणजे तितले अशें हे जावचें ना न्हू. मातशें वांयगें मातशें अशें चड हे जालें की ना मूग अशें की बरो वास येतलो म्हणून हांवें पयलींच घातला ते. तुमकां जाय जर तुमी उसराय मागीर घातल्यार जाता ते. आतां न्ही भितर हे पळय हे वाटण आसा तें घालुया. आणि तुमकां आतां जर सुक्कें जाय जर हे पयलीं वाटण घालच्या पयलीं आसा पळय तशेंय जाता तुमी खाल्ल्यार. मीठ घातलें भितर तोर घातलें सोल घातलें जालें. आतां हे आमी मातशें पातळ कशी करतली. आतां हे धवळुया आनी सारकें करुया. ही पळयात आत्तां हांवें हातून न्ही तोरां घातली पळय तोरां घातली वाटलेलें घातलें वाटण आनी मातशी पातळ कशें केलें. आतां कितें आसा पयलीं तें आमचें सगळें शिजलेलें आसा. आतां ह्या वाटणाक मातसो खतखतो आयलो की जालें रेडी. आतां कितें करपाचें भितर तोरां घातली हे पळय ह्या खतखतो येयलो तसो तोरां घातली 2 सोलां घालपाची आनी सोलां कोणा कडेन ना तेणी न्ही इल्लीशी आमटाण घातल्यारूय जाता. आनी आतां न्ही चवी प्रमाणे न्हू आतां कोणाक टेस्ट कशी आवडटा तशें म्हणून मीठ घालप. आनी आतां तुमकां खूब सुक्कें जाय जाल्यार हेचेंय सुक्कें केल्यार जाता आटोवन. आनी हें न्ही आतां हें तुमकां पातळ दिसता मागीर हें आपुणूच दाट कशें जातलें आनी बरें टेस्टीक लागता. आनी हितून कोथंबीर कमी घालप सुकी कोथंबीर तशेंच न्ही तिखट सुद्दां कमीच घालप तितली हाची टेस्ट वाडटा. आनी अशें न्ही तुमी घरा कडेन करून पळया कित्याक तर आयज काल भुरगीं आसा ती भाजयो खायना पळय आनी हितून आतां 5-6 तरेच्यो भाजयो घातल्या ताका लागून ह्यो भाजयो ती खावचीच ना. भितरल्यो सुद्दां भाजयो खायनात भुरगीं. पण कितें आसता हाचो न्ही सूप गेलो आतां भितर न्ही हे पातळ जालो तातूंत हाजे भाजयांचे हे येयले भितर न्यूट्रियन्स बीन आसा पळय ते सगळे आसा पळय ते भितर देंवले पळय. आतां ह्या उदकान येयले हेजो सूप जालो ह्या भाजयांचो सूप कसो येयलो हो सुद्दां तेंच्या पोटान गेलो न्हू म्हणजे तेंच्या पोटान भाजयो गेल्यो अश्यो जाल्यो. म्हणून हांव आयडिया अशी करून हांवें ही सुंगटां अशी करपाची थारायली आनी अशीच हांव चडशी करता. तुमी घरा तुमच्या मुद्दम करून पळया. आनी आतां भितर न्ही
ओली कोथंबीर घातली की जाली. आता रेडी टू सर्व. आता ओली कोथंबीर भितर घातली. आता गॅस बंद करूया. पुरो पळय खतखतो आयलो बरो. एक 5 मिनटां जाली खतखत्या. आता बंद करूया गॅस. धापूया पयलीं आनी बंद करूया. जालें. ही पळया आता धापून न्ही गॅस बंद केल्या उपरांत धापली न्ही. धापून एक 5 मिनटां जाली. त्याच्या उपरांत न्ही हे पळय अशें ओपन दवरूंक जाय. ओपनूच दवरूंक जाय. एक 10 मिनटां सुमार ओपन दवरूंक जाय. आनी ही सगळी वाफ भायर गेली की ना आपुणूच ती मागीर दाट जाता आनी बरी लागता. हे पळयात आता हे रेडी टू सर्व केला हांवें तुमकां. तेन्ना हे आसा सुंगटाचे धबधबीत बरे तेला शिवाय तेल घालूंक ना अजिबात. तेन्ना अशेंच तुमी तुमच्या घरा मुद्दामूच करून पळया. आनी खरेंच हांव सांगता मुद्दाम करून पळयात आनी खायात. आनी मागीर म्हाका कॉमेंट्स करून सांगा कशें लागलें तें. कळ्ळें न्ही. तेला शिवाय इतलें बरें जाता. पळयात मुद्दाम करून. आनी तुमी आतां हो म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही ताका लागून हांव तुमकां मना पासून सांगता खरेंच तुमचें देव बरें करूं. तेच बरोबर म्हाका तुमी लायक करा, शेअर करा, बेल वाजया आनी सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा. बरें तर.